ही एक दुःख की तुमचे त्या सरकाराक पावचे असे प्रत्येकाची मागणी आसली म्हणजे आम्ही मनस्पूर्वक काम केले ओके आमचो 12 वर्सां लागली सरकाराक ही योजना करपाक ती आणि करता आसतना आमचे 2 नोडल ऑफिसर नेमले तेंच्यांनी फक्त नावा खातीर तांकां एका मिटिंगेक आपण ना एक हांगासर उपस्थित रावन तुमचे समोर भाऊ म्हणून आमचे दुखणे खंय तरी तांकां पावूंक जाय आणि जेन्ना सरकारान एक सभा घेतली आणि सगळ्यांक तांकां इनामां दिली धन्यवाद म्हटले ऑफिसर करात कमांडंट काय तरेतरेची नांवां आसली पण एक आमचे ऑलिंपिक असोसिएशनचो अध्यक्ष सचिव किंवा आमचे संघटनेचे कोणाकूच कांयच तांच्यांनी मान दिलो ना हे कित्याक तें कळूंक ना हे दुखणे आमचे उरतले ते दुखण्यान तुमी मलम लावचो अशी आमची एक नंबर विनंती बहुतेक सगळी स्पोर्ट्स ऑर्गनायझेशन आसा ती सरकारा बरोबर आसता घरातल्यानूच जर आमकां भायर फ्रेंड जाता वायट काय येना आम्ही विरोध करूंक ना आम्ही आजूय करूंक ना आणि फाल्यां करचे ना पण आमकां खंय तरी आमचे मान जाय आमचो खंय कडेन पयशे आसतना आमी फुडें सरल्या आमी नंतर पैसे आयल्या पयलीं कामाक लागले पैसे आणि भाऊ अनेक कडेन कितें जाला संकट आयले फेडरेशनाक की काही वस्तू नाशिल्ल्यो काही कमी पडले आणि फेडरेशनान कितें सांगले की असोसिएशनान सांगले आणि ते नॅशनल गेम्स ऑथॉरिटीने सांगले तुम्ही घ्या म्हणून असोसिएशनने आपले पैसे घालून तयार करून घेतले त्या संघटनेतले हँगरान खुबश्यो गेम्स आयोजीत करपाचो ट्राय केलो फाल्यां नॅशनल गेम्स ओपनिंग जाता म्हटल्यार आज रात आमचे खुबशे नॅशनल लेव्हलिंग ग्राउंड तयार केला इतकं केल्ले आसा आमी रगत व्हावला आम्ही घाम काढला आम्ही तन मन धन घालून आम्ही काम केल्ले आसा जेन्ना आमच्या सरकारान आमकां आमचो एक मान स्थान व मेळोवन दिवपाक जाय भाऊ अशी आमची नम्र विनंती तुमकांय दिवंक ना तेंच्यांनी ही आमकां खबर आसा तुमकांय फाटी दवरली तेंच्यांनी ना हांव गरीब गजाल सांगता हे खेळ गोंयांत धरपाक कारण भाऊ आनी आमी भाऊच्या नेतृत्वान हे संघटनेन हाडून दवरलेले 12 वर्सां म्हळ्यार म्हणून भाऊ म्हणजे आसा माया आसा जादू आसा ताकद आसा म्हणून खंय तरी आमकां केन्नाय तरी एक शब्दान आमकां आमी पयशे मागिनात पैसे मागता आम्ही एथलीटाक आमचे आज पळया भाऊ तुम्ही तुमकां लागून आज भाऊ इतले आमी 14 लाखाचे आमी हे वितरण केले पैशाचे गोवा सरकार एक पैसो ना तुम्ही मोटर विकत सरकार काय म्हणना सरकार तुम्ही तुमचो पैसो आमचो पैसो आम्ही कष्टान उभो केल्लो पैसो विनंती भाऊ तुम्ही सगळ्यात पहिली तुमचे सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता 37वी नॅशनल गेम योग्य पद्धतीने पार पडली आणि हे सगळे झाले हे जसे वक्तव्यावर म्हणल्याप्रमाणे तुमचे सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे झाले कदाचित खंयतरी आमकां फाटी धुकल्ले आसतले पण तो विषय ही खबरो आमच्या राज्याचे आशिल्ले कितेंय जर वायट जालें किंवा खंय तरी कमी पडिल्ले जाल्यार राज्याची इज्जत वतली आशिल्ली आणि ती सांबाळपाक तुम्ही जी मदत केली त्यामुळे तेणे तितले मानू ना म्हणून हो प्रश्न ना परंतु आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य तुम्ही सगळ्यांनी पार पडले याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन मेडल्सच्या बाबतीत जे काही विजय तुम्ही सगळ्यांनी प्रत्यक्ष परिश्रम करून म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त मेडल सगळ्या ॲथलीटने हाडली त्याबद्दल प्रत्येक असोसिएशनचे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आणि सगळे असोसिएशन आणि ज्या मनापासून सगळे ॲथलीट्सचे मनापासून अभिनंदन करता आणि ताणे हो जोश जो आसा हेची कितें कामगिरी आसा ही गोंयचें नांव आसा आमच्या ऑलिंपिक असोसिएशनाचें नांव आसा तें नांव कायम दवरपाक आमी परत तशेंच हाच्या फुडें त्याच पद्दतीन झोपूया अशें तुमचे सगळ्यांक मागता जो कितें थोडोसो कितें विशय जावन तुमी आतां मांडलो आमी एक सीएमा बरोबर किंवा स्पोर्ट्स मिनिस्टरा बरोबर एक मिटींग दवरता फक्त ताजे आमी थोडे जाण ऑफिस भितर या आणि आमी उगी रावन जावचे ना की तांचे कान हांवें घालूं जाय तुमी अशें सेवक आमच्या सगळ्यांचो अपमान केल्लो आसा एकाची जाणीव तांकां दिवया ती जाणीव जाली जाल्यार तांचे कडल्यान कितें रिप्लाय मेळटा कितें हें जाता तें पळोवया ताजे वयल्यान आमकां फुडलें सगळें ठरोवपाक जाय आमकां तेच पद्दतीन वागोवपाक एक संदी मेळटली परंतु तें जर तांकां खरोखर हें जालें आनी ताणें जर तातूंत खंय तरी एपॉलॉजी हें केली जाल्यार हो विशय आमी सोंपोवपाक जाय आमकां कोणाचेर राग धरून चलोवपाचें ना पॅरिस ऑलिंपिक आता सुरू जाता आणि त्याबद्दल आमचे सगळे ॲथलीट्स आसा सगळे जे आसात तांकां हांव
परत एकदा मनापासून शुभेच्छा दिता आणि जे कितें आमकां जे कितें यश प्राप्त करूं जाय ते निश्चितपणे आमच्या प्रयत्नाचेर अवलंबून आसतले. ते प्रयत्न आमी सगळे तयार दवरुया. एक दुःखाची गोष्ट म्हाका दिसता तुमी तांकां मिटिंगी श्रद्धांजली दिली आसतली. आमचे खजिनदार परेश कामत हे म्हाका दिसता पयलेच फावटी आमच्यान गेले. तांच्या आत्म्याक शांती मेळो अशें हांव सगळ्यांक तुमचे सगळे वतीन मागता. आणि तांचें कार्य म्हाका दिसता एक उदो, परंतु शेवटी कितें नियतीचें हें वेगळें आसता. नियती कितें जाय तें आमकां आपल्या कोणाच्यान थांबोवपाक जायना. परंतु जें कितें काम करता आमी सगळे तें काम आमच्या फाटल्यान उरता. तशेंच परेश बाब कामतीचें काम आमकां सदांच याद दितलें आनी आमकां प्रोत्साहन निश्चितपणे फुडें दिवंक वतलें. भक्त बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव सगळ्या खेळाडूंचे जेंका प्रायज मेळ्ळें तांचो सत्कार जाला तांचें अभिनंदन करता. आणि निश्चितपणे या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी जे काही असोसिएशनाचे जे काही फंड पोझिशन आसा तें बरें आसा. म्हाका दिसता पयलेच फावटी बरें आसा. आणि म्हाका दिसता आमकां आमची सांगिल्लें आसतलें आमची FDG आसा 7 लाखाचेर पाविल्ली आसा. ती 60 आनी प्लस 40 करपाचे बेगीन आमी प्रयत्न करुया आणि ते फुडें व्हरुया. आणि म्हाका दिसता की आमचो फोकस जो आसा हाच्या फुडें आमच्या फुडल्या ऑलिंपिकाचेर हेचेर दवरुया. आणि आमचे काही बडीन जे ऑलिंपियन आसात आणि ताचे नंतर जे कितें आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर ऑलिंपिक आसतले हे आसतले प्रयत्न आमचे जाल्ले आसा. सरकारान हय म्हणलां आसा पण फाटल्यान लागून आमी ते करून निश्चितपणे घेतात तुमी सगळ्यांच्या हातूंतल्यान. आणि आमी हे सगळ्या हातूंतल्यान एक इव्हेंट आमकां सगळ्यांक बरे रितीन फुडें व्हरूंक जायो. एक इंटरनॅशनल स्पोर्टिंग इव्हेंट जो आसा तो गोंया खातीर तो आमकां करपाक जाय. तोय आमी केन्ना तरी मदीं सगळे मेळून ठरोवन करुया. आणि ऑलिंपिक असोसिएशन गोवा ज्या पद्दतीन तुमी सगळे काम करतात आमचे ऑफिस बेअरर आसतले रिपाचे सेक्रेटरी ऑफिस बेअरर आणि तुमचे सगळे असोसिएशनाचे सगळे मेंबर प्रेसिडेंट मेंबर आमची सगळ्यांच्या एकवटान सगळ्यांच्या एका विचारान आमी बरेच फुडें वचूंक शकतले. आणि हो आमचो प्रयत्न आमी कायम दवरुया. आणि खेळान गोंयचें नांव सदांच फुडें व्हरपाचो आमचे कडेन प्रयत्न जातलो अशी हांव आशा व्यक्त करता. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं. आज गोवा ऑलिंपिकान एक सुंदर आयोजन केलें. जेतूंत एक उर्बा हाडपा सारको प्रोग्राम केलो. जेतूंतल्यान जे आमचे खेळगडे जेणी नॅशनल गेमीक मॅडल जोडल्यात त्यांचो सगळ्यांचो सत्कार आणि त्यांची एक उर्बा हाडपा सारकें जे काम केलां. म्हाका दिसता इट इज अ गूड आमी सरकारान ज्यो जबाबदारी घेवचे पयलीं जुओएन घेतल्या तेज्या बद्दल जुओची तोखणाय. आणि वी कॉंग्रॅच्युलेट आवर प्रेसिडेंट बाब श्रीपाद नाईक, सेक्रेटरी जनरल थी पावला मारपाक. कित्याक दॅट वील गिव इन्स्पिरेशन टू आवर प्लेयर्स ऑल्सो. कितें आसा गव्हर्मेंट इज अ गव्हर्मेंट. सरते शेवटी गव्हर्मेंटा कडेन आमी दुखणें जरी दाखयलें सरते शेवटी गव्हर्मेंटाच्या मदती शिवाय आमी फुडें वचपाक शकना एसोसिएशना. सो आमी ते इश्यू आमी मागीर आमचे हितून एक्झिक्युटिव्हान डिस्कस करून सरकारा कडेन मांडटले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.